अनमोड घाटांतल्यान सध्या अवजड वाहतूक आसा ती बंदी घातिल्ली आसा। त्या पार्श्वभूमीचेर रामनगर पोलीस स्थानकाचे पोलीस उपनिरीक्षक महंतेश नाईक यांच्या नेतृत्वा सकल रामनगर हांगासर गस्त घालून गोव्याच्या दिशेन ज्यो कर्नाटकांतल्यान वाहनां वयतात, अवजड वाहनां वयतात तांकां आडोवन तांकां दुसऱ्या मार्गान वचपाक सूचित केले जातात आणि तेच्या खातीर थंय गस्त घातिल्ली आसात। मात्र आयज दुपारी थंय गस्त घातिल्ली आसतनाच बेळगांवसून गोव्याच्या दिशेन वचपा खातीर एक टाटा योद्धा हे वाहन येल्ले। त्या वेळाचेर हे वाहन अडोवपाचो प्रयत्न जेन्ना पुलिसांनी केलो तेन्ना वाहन चालक आसा त्यांनी थंयसरल्यान गोव्याच्या दिशेन पळ काडपाचो प्रयत्न केलो। मात्र फुडें वचून पुलिसांनी हे वाहन अडवून त्यांची चौकशी केली असता त्या वाहनात गोमांस असल्याची माहिती ह्या संशयितांनी तांकां दिली। त्या वेळाचेर पुलिसांनी त्या वाहनाची तपासणी केली असता तेज्यात 1930 kg गोमांस सापडले आसात। या प्रकरणात पुलिसांनी बेळगावच्या चालक आणि क्लिनर एका अटक केली आसात आणि जो मुख्य सूत्रधार आसात हो मोहनदास म्हणून तेजो शोध हो रामनगर पोलीस घेत आसात। एकूण हे जे मांस आसात हे मांस गोव्यात विक्री खातीर हे संशयित आसात ते व्हरपाक लागिल्ले अशी माहिती तेंच्यांनी प्राथमीक चौकशीत दिल्ली आसात। या संदर्भात पोलीस आसात ते पुढील चौकशी आणि तपासणी आसा ती करीत आसात। प्रुडंटा खातीर प्रमोद फोंडे।